शनिवार एप्रिलाची 25 तारीख 2026. पहिले मसाब सा पेद्रोच्या पहिल्या पत्रांतले मसाब अध्याय 5 वोळ 5b तावन 14 पर्यंत. तुम्ही तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक खाल जाया. तुम्ही सुमेस्त ल्हानविकाय पांगून एकामेकाचे सेवक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव हंकार्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार घरोच घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता. भावार्थांत थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान शिंपडल्या तुमच्या भावा भयण्यांकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हणून उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्ता थंय सासणाचे महिमेक आपोवणें दिल्लो देव सर्व कृपेचो दातार. थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट्ट कन्न स्थापीत करतलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखतां त्या सिल्वानाचे कुमकेन ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्यांत. ही सदेवाची नीज कुरपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां धैर्य दिवचो म्हजो इरादो. तर हे कुरपेन थेर रावा. तुमचे बराबर विंचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता. म्हजो पूत मार्की तुमकां नमान करता. मोगाच्या उम्यान एकामेकांक नमान करा. क्रिस्त सवें आसलेल्या तुमकां समेस्तांक समाधान लाभो. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें वडप कर. कीर्तन 89 2-3 6-7 आनी 16-17. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गितां गायन आनी वाखणतलो. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गितां गायन आनी वाखणतलो. तुजे विश्वासीपण संततीचे संततेक पारगडतलो. कित्याक दृढ मोग सासणाक बळटा तसो तुवें थीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरलाय. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गितां गायन आनी वाखणतलो. मळब तुजी असर्याना वाडटा सर्वेस्परा. भक्तांची सभाई तुजे विश्वासीपणी वाखणता तुजी दया. कुपां वयर सर्वेस्पराक समसारको कोण आसा? सर्गींच्या निवास्या मदें ताचे सारको कोण मेळात? श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गितां गायन आनी वाखणतलो. उत्सवाच्यो बोबो मारून अनभोग आसलेली परजा खरीच भागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवा थंय ती आनंद भोगता. तुज्या नितीवंतपणांत वसतले तांचे सुबामपण. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गितां गायन आनी वाखणतलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आमी खुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडता. तो देवाची पदवी आनी ताची जाणवाय. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वोळ 15-20 पर्यंत. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा.
जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें. सतमंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार चडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलें वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्ले उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ती 11 जाण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सुमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी ताची शिकोवण थीर केली. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ये आनी पाटलाव कर म्हणल्यार जेजूच्या आपोवण्या संगी सुवार्ता आरंभ जाता आनी अखेर जाता वोस आनी शुभ वार्ता परगट कर. ह्या आदेशा वरवीं एका बरयणारान अशें लिखलां: पोरनो सल्लो प्रथम सल्लो, नवो सल्लो दुसरो सल्लो, आमी जियोंची जिणी तिसरो सल्लो. आमी दिसपट्टें आमच्या जिविताचो तिसरो सल्लो बरयता. आमचे चिन्नां, उतरां, करण्यो हो तिसरो सल्लो बरोवंक चड गरजेचें. हो सल्लो बरोवंक पवित्र आत्म्याची सकत जाय. देवाचे कुशे प्रमाणे जिवीत जाय. सोम्याचे राज आसा करची कुरपा जाय. उतरां, चिन्नां, करण्यां मदें फरक आसूंक नजो. मार्क, पेद्रू आनी पावलाचो शिष्य जावन जेजूच्या जिविताचो वांजेलिस्त जालो. आमी जेजूचे शिष्य जायचे तर 4 संगती गरजेचे. पयलें, जिविताची लिसांवां जेजूतावन शिकचे. दुसरें, जेजूचें उतर सगळ्या काळजान आनी मनान आयकचें. तिसरें, जेजून मोग केल्ल्या बरी आमी जेजूचो मोग करीचे. आनी चवथें, जेजू विशांत आमी हेरांक सांगून तांकां सरशी आपोवन हाडिचे. अशें केल्यार आमी जेजूचे नीज शिष्य जातल्या.